शेनवारा दिवचल वाठारातल्या अडवलपाल सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या मानकुल्या भुरग्यांनी घरातल्या कोयर पासत वेगवेगळ्यो वस्तू तयार करून कोयराचो प्रत्येकान कशे तरेन विलो लाव येता हाची देख दिली। पळयात। राज्यात कोयराची समस्या दिसपट्टे वाढत असा, पण कोयरापासत आम्ही कशी सुटका मेळयतली हेचेर विचार करप हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असा। दिवाळीच्या सुटये निमतान दिवचलच्या अडवलपाल सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेन भुरग्यां खातीर शिबीर घडोवन हाडले। या शिबिरात शाळेची तसेच वाठारांतल्या लेगीत भुरग्यांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतलो। आउट ऑफ वेस्ट हे आम्ही एक दिसा खातीर दवरला। त्याचे मेन हेतू म्हटल्यार आम्ही खूपशे अशे वस्तू भायर उडयता, थोड्यांक खबर नसता की बाबा हे पर्टिक्युलर वस्तूचो इतलो बरो वापर जावं शकता। तातूंतल्यान कितें तरी क्रिएटिव्ह आयडिया म्हणजे हे करून आम्ही एक बरी वस्तू तयार करूं शकता आणि त्याचो बाजारानय बरो मोल मेळूं शकतात। हे तांकां आमी भुरग्यांक जाणीव करून दिली आणि तेंच्यांनी खूप उत्साहान त्या ऍक्टिव्हिटीन भाग घेतलो आणि वेगवेगळे वस्तू तयार करून हांगासर हाडल्यो। सध्या हांव सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आमची जी अडवलपाल आसा त्या शाळेन येयला आणि खूप बरें दिसलें की ह्या शाळेन एक दिवाळीच्या सुटयेन शिबीर ऑर्गनायज केलें भुरग्यां खातीर। शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी हाचो लाभ घेतलोच, पण त्याच बरोबर गांवांतल्याय भुरग्यांनी हाचो लाभ घेतलो आणि जवळपास 60 भुरगीं गेले 4 दीस हांगासर वेगवेगळ्या तरेचे ट्रेनिंग घेताली। काल तांचे खातीर स्पेशली टिचरींनी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें आणि वेगवेगळ्या भुरग्यांक हांगासर प्रायजां मेळ्ळी। म्हजे वांगडा जो हो माणकुलो आसा हो पयलेतलो भुरगो आसा, हे बाय आमचे चौथीन आसा। ह्या चलयेची जी क्रिएटिविटी हांवें आतां पळयली ती क्रिएटिविटी म्हणजे म्हजे कडेन शब्द ना सांगपाक की भुरगीं कितल्या सुंदर तरेन विचार करतात आणि सुंदर तरेन ते मांडपाक सोदतात। सो माझ्या सगळ्या टिचरांचे अभिनंदन। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृद्धा खणगावकार आणि सानिका नागवेकर।